कर्नाटकाचे लोक रावता ते लोक सहभाग जातले का ना म्हणून खरें म्हणून जाल्यार ह्या लोकांनी कर्नाटकाचे लोक जे गोंयान आसा त्यांची भुरगीं हांगा शिकतात हांगासर जॉबाक आसा जावं त्यांचो हांगा बिझनेस आसा सिद्धनाथ मिट्टीन सरळ सांगलेले आसा एका पेपरवाल्याक की ही गोंय आमचे कर्मभूमी म्हणजे हांगा आमी काम करतात आणि आमी हांगा पोट भरतात म्हणून मागीर ह्या लोकांनी त्या फाल्यांच्या 16 तारखेक जे आमचे विरडी हे जे आंदोलन आसा ताका कित्याक सहभाग जावचे न्हू म्हज्या कोतान ह्या सगळ्या भावांनी आणि भयणींनी म्हणजे जे कर्नाटकाचे लोक गोंयान वस्तव आसा तेंची घरां आसा तेंचो बिझनेस आसा भुरगीं हांगा सगळे शिकता इतले जर सगळे ते लोक आमी कर्नाटकाक लोक कमी आसा फक्त आमी कितें सामान हाडूंक जाय जाल्यार वयतात पण ते लोक हांगा वास्तव्य आसा हांगा कोमलुतेच जाग्यार तेंची घरां आसा हांगा गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार तेंची घरां आसा हांगा प्रायवेट घरांत जागो घेवन तेंच्यांनी घरां बांदिल्लीं आसा अशा सगळ्या लोक कर्नाटकाचे जेन्ना गोंयान इतल्या प्रमाणात जेन्ना हांगासर ते लोक आसा त्या लोकांनी 16 तारखेक म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा की त्या लोकांनी खरेंच त्या आंदोलनात सहभाग जावपाचें चड गरजेचें आसा आता कर्नाटकाचे उदकाक आणि गोंयांच्या उदका म्हादईचो जो प्रश्न आसा तो खुबशा प्रमाणात लोकांच्या भितूर झगडी निर्माण करपाक सरकारान आपले बरे कितें तरी बाजून घेवपाक लागून सीटां म्हणजे कर्नाटकाक सीट येवंक जाय म्हणून तेवटेन वळण करता गोंयान सीट येवंक जाय म्हणून हेवटेन कितें तरी सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले ह्या सगळ्या कडेन त्या लोकांनी लक्ष न दिता आंदोलनाक खरें म्हणून जाल्यार येवपाक जाय आनी दाखोवपाक जाय मेजॉरिटी आणि हेतून आमकां गोंयान हेजो खूब फायदो जातलो की फाल्यां उदक जें आसा हें आमकां सगळ्यांक गरजेचें आसा खुबश्या लोकांक अशें दिसता की खारें उदक गोंयान भरपूर आसा सगळे व्हडले व्हडले दर्यो गोंयान भरलेले आसा खाऱ्या उदकाचो कितलो उपयोग जाता जायना तें बी आमकां खबर आसा म्हणून एक जे गोड उदक जें उदक पिवपाक लागून आमकां आसा तें आमचे देवान कुदरती करिश्मा म्हणटा पळय तशें ही म्हादई देवी पळय आसा आणि ही नदी आसा ही देवान आमकां दिल्ली आसा गोंयकारांक आणि ती सांबाळपाचें आमी काम करपाक आणि 16 तारखेक लोकांनी चडांत चड कर्नाटकाच्या लोकांनी सुद्धा जे गोंयान रावता तेंच्यांनी आमकां हातभार जावचो कॉन्टॅक्ट केला कोण कर्नाटकाचे लोक सिद्धनाथ मिट्टीक हांव कॉन्टॅक्ट केला तेच्या मागीर तेचे बिचोले कोण तरी आसा तांकांय आमी कॉन्टॅक्ट केला आणि तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की तांकां येवचें अशें म्हणून आज हांव तांकां आव्हान करता की ते म्हणटा ना आमी आमची कर्मभूमी ही न्हू आमी हांगा जोडून खाता आमी येतलेच म्हणटा कितले येता सांगला कितले कितें काय ना आमी लोकांक सांगतात म्हणटा कर्नाटकाच्या लोकांक आमकां येवपाक जाय म्हणटा मॅडम एक सायड तुमी सांगता की अपील करता एक सायड NGO एक्टिविस्ट सुदीप तामणकर सांगता की गांवून सोशल एक्टिविस्ट इन्व्हायरमेंटलिस्ट मिनिस्टर पार्टीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्हादई तेचे तुमकां कितें दिसता एक्टिविस्ट पळय कोण आसा हे लोक कितले इनवॉल्व आसा ते हांव सांगूंक शकना आमी हेतून इल्लो ना सरकाराचे पेपर करपाचें काम आसा सरकारान हेतून कितले घोटाळे केल्ले आसा आणि सरकार कितें पळय करता नालायकपणा ते कोर्टान ते सरकार खरें म्हणल्यार ताका जबाबदार आसा आज पयलीं पासून जेन्ना खरें म्हणटले 2000 पासून जे कोर्टान चल्लेले आसा भानगड तेन्ना पासून जर बऱ्या प्रमाणे जर आज पेपर सादरले आणि ह्या उदकाचें महत्व जर लोकांक पटोवन दिले आणि आंदोलन ज्या वेळार चालू जाले तेन्ना पासून जर सगळ्यांनी सपोर्ट दिले आज ही आमकां सगळ्यांक भायर सरपाची गरजूच पडची नासली फक्त उलयले म्हणून जायना आणि बरें आसा त्या तामणकारान म्हटलें गाणें म्हटलें म्हणून जायना म्हणून पण आज सगळे जाण एकठांय जाले न्ही बेश्टी अशी फोडाफोडी करपाच्या भाशा आतां खरें म्हणून जाल्यार उलोवपाचीच न्हू कित्याक अशी फोडाफोडी करूनच हे पाड पडलेले हांव हें सांगूंक सोदतां